शिकप ना जावं आमी उरले सकळू देवा लागीं मागता आमी जावचे फेलिसूं आमची भास फुललेली आमकां दिश्टी पडटा तिका राष्ट्रमान्यताय मेळ्ळ्या 20 ऑगस्ट 1992 ह्या दिसाक कोंकणीक राष्ट्रमान्यतायेचो दर्जो फावो जालो आनी कोंकणी भारतीय संविधानाच्या 8व्या परिशिश्टांत पावली आनी जसो पूल बांदचो आनी 2 गांव एकठांय करचे तशें ह्या पुलांतल्यान आमचे साहित्यीक जे लोक आसात वेगवेगळे कलाकार मनीस आसात हांकां सगळ्यांक जोडपाचो हो पूल बांदलो जाका लागून त्या त्या राज्या कडेन वेगवेगळ्या राज्या कडेन संवसारांतल्या सगळ्या देशां कडेन आनी गोंयकार म्हणून आमगेल्या गोंयांतली जे विंगड विंगड वाठार आसात त्या वाठारा कडेन जोडपाचें एक साधन आमकां ह्या मान्यताय दिसांतल्यान म्हणजे कोंकणीचे 8व्या परिशिश्टांत आस्पाव जातकच मेळ्ळा. एक बरी गजाल घडल्या सांस्कृतीक देवाण घेवाण जावपी करपा खातीर ह्या दिसान आमकां खूब व्हडलो आदार केला. भावनीक जो आमचो एक एकोपा आसा तो एकोपा एकचार वाडोवपी हो दीस एकचार सगळ्यां मदीं जशे लेखक जशे पत्रकार जशे बाकीचे हेर सगळे गोंयांतले आनी गोंया भायले जे विंगड विंगड प्रोफेशनांत आशिल्ले धंद्यात आशिल्ले जे सगळे मनीस आसात तांकां एकठांय हाडपाचो हो दीस आमकां ह्या संविधानान दिला. आयज राष्ट्रमान्यतायेचो हो दीस मनयता आसतना आमकां खूब खोशी भोगतात. तिजो गौरव करपाचो हो दीस समृद्धीचो हो दीस कोंकणीच्या समृद्धीचो हो दीस ज्या दिसान आमकां भरपूर कितें दिलां. साहित्य फुलोवपाची एक नजर आनी साहित्यीक मनशाक सगळ्यांक मुखार घेवन वचपा खातीर जी वाट जाय आशिल्ली ती वाट करून दिवपी हो आयचो हो दीस. ह्या वेळार आमच्या भुरग्यांनी सादर केल्लें जे आमच्या संस्कृतायेंतलें लोकवेदांतली फुगडी जावं एखादो मांडो जावं देखणी आनी आरती अशे तरेचे हे सगळे आमकां सादर करपाचें स्वातंत्र्य जें आसा तें स्वातंत्र्य आज मेळ्ळां जाका लागून लोकांच्या मनामनांत वचपाचें एक साधन आमचे कडेन आज आस्पावीत आसा. ह्या वेळाचेर आमचे मदीं सांगे म्हालांतले जायते पत्रकार मनोज बाब आसात मनोदय बाब आसात गौरीश बाब आसात भौमानेस्त प्रकाशक गोंयचे एक फामाद अशे नामनेचे प्रकाशक भौमानेस्त दिनेश भरणे सर आमचे मदीं आसात. ह्या आयोजनांतले जे मुखेली आसात भौमानेस्त संदीप बाब मापारी भौमानेस्त रजनीकांत भाऊ भौमानेस्त जुस्तीन बाब आनी जायते जाण जे कोंकणीच्या वावरांत सामके आस्पावून आसात ज्यांच्या खातीरच हो कोंकणीचो वावर मुखार वतात. आनी तुमचे मदले जे जायते भायल्यान जे आमकां पळयतात आमचे कलेक तोखणाय करतात तोखेतात तांकां सगळ्यांक आमी येवकार दितात. खूब बरें दिसता. अशा तरेचो हो दीस आज जसो आमी मनयतात तसो वर्साचे कणकणी हो चलतलो. कोंकणीचो आस्पाव जालो आनी कोंकणी ह्या सगळ्या देशान मानून घेतली म्हणून हो राष्ट्रमान्यताय दीस. सगळ्यात आयच्या दिसाची हांव पयलीं भेटयता. आयच्या दिसाक आमकां जे जे अधिकार मेळ्ळे ते आसात. सुरेश सरान तुमकां सांगलें हांव तुमचो चड वेळ घेना. चड करून हांव गणेशोत्सव मंडळाचे आभार मानून
तांणी आमकां ही सुवात वापरपाक दिली. तांच्यानी काम चलता, चवथ लागीं पावल्या. आमी समजत, आमकां खबर आसा काम ताकतिकेन करपा जाय आनी आमचो प्रोग्राम मातसो लांब आहा, आमकां तुमी समजून घेवचें. इश्टानो, कोंकणी ही आमची भास. आमी सगळे गोंयकार आनी आमची भास ही आमची वळख, ही आमची आयडेंटिटी. सामकें थोड्या शब्दांत सांगपाक जाल्यार भारताच्या खंयच्याय कोणशाक वचात नाजाल्यार जगार खंय वचात, जेन्ना लोक बाकीच्यो भाशो उलयतात आनी आमकां कोणी गोंयकार कोंकणी उलयता दिसता वा मंगळूरकार कोंकणी उलयता आमी आयकतात, तेन्ना आमी एका आपलेपणान ताजे म्हऱ्या जाता आनी ताका तूं कोंकणी येता, तूं गोंयकार अशें विचारता आनी आमचे मदीं एक आपलेपण जाता. कोंकणी ही भास आमचें रगत कोंकणी, आमचो ध्यास कोंकणी आनी आमचो श्वास कोंकणी. ही भास केन्नाच विसरनाकात. आयुश्यभर ह्या भाशे खातीर वावर करात. तुमकां जें केन्नाय कितें व्यक्त करून दिसता तें कोंकणीत व्यक्त करात आनी तुमच्या पुराय जिविताक दोन गजाली सामक्यो सांबाळात. एक म्हणजे कोंकणी भास आनी दुसऱ्यो तुमच्यो जमनी. ह्या शिवाय तुमकां पर्याय ना. आनी जर तुमी गोंय सांबाळटले आनी आमचें गोंयकारपण जर सांबाळटले जाल्यार कोंकणी भास आनी आमच्यो जमनी ह्यो दोन गजाली सांबाळपाक शिकात. आनी ही कोंकणी आज आमी तुमच्या खांद्यार तुका दिवपाची कोंकणीची हांव भुरग्यां कडेन मागन